2012 मायनी बंद पडल्यो। हांव एक ट्रक ओनर। 2000 मायनिंग 12 बंद पडले तेन्नाच्यान आमी अशें वनवासा लागले। दोन तीन वर्सां आमी पळयलें जातलें म्हणून। गोवा सरकार म्हणटा आयजूच चालू जातलें, फाल्यां जातलें, दिल्ली गेल्या, पणजे येयल्या की सांगतात, अशें रावले। थंय फोंडा पडले। नंतर आमी शेती वेवसाय म्हणून उसाचो धंदो वाडयलो। बापूय करतालो, आवय करतालो, तितून हांवूय बी केलो। आनी प्रत्यक्षांत वच जाल्यार आयज हांव परत म्हागे 50 टन 60 टन फॅक्टरी मुसयतलो अशी म्हागेली अपेक्षा आसली। पूण आयज जर प्रत्यक्षांत हांव तुमकां दाखोवपा येयलो पळय हांगा, तो झिरो। हांगा टोटली म्हागे ऊस लॉस केला, तो दुकरान केला, फॉरेस्टाक हांवें कंप्लेंट केली, झेडवो कंप्लेंट केली, फॅक्टरीकूय तक्रार दिल्या, तर कितें रिप्लाय येतली आनी हेजेर म्हाका कितें कम्पेन्सेशन मेळटलें खबर ना। चडांत चड म्हाका सरकाराचे बेमुजरत, आमी बँकेन लोन आसा, प्रत्येक बँकेन घराड येता, केन्ना फारीक करता, कोर्टाक व्हरता, हांगा व्हरता आनी कोर्ट तांकां न्याय दिता। कोर्ट हांवें स्वता पळयना। तेन्ना आमी आत्महत्या करपाची आमची पाळी आसा गरबड लोकांची। तेन्ना प्रत्यक्षांत सरकारान हेजेर कितें म्हणटा दृश्टिकोनाच्या पळोवपाचें आनी मागीर लुकसाण भरपाई म्हाका मेळोवन दिवपाची। आमी आत्महत्या करतले हो गोंयाक इतिहास घडयतलो आनी पर्येकार सरकारा पर्यंत आमी आमची पोस्ट पावती पावयतले। आनी सावड्डे मतदारसंघा आमदार आज दीपक भाऊ आज आमगेलो आसा, सज आसा, तेणें हेजें परीक्षण करचें पडटलें आनी आमदार फंडांतल्यान तरी आमकां हेतून नियोजन करचें पडटलें। इतलेंच म्हाजें उलोवपाचें हें आसा। आवय बापूय म्हागे 2005 एक्सपायर जालो। 1982 आमी ऊस रोयता हांगसर। कांय क्षणां बापूय लोन काडटालो, आमी लोन काडटात। पूण लोन आमी परत कर्ज फेड करपाक शकना, कारण हेका जनावरां, दुकरां लोन आनी कोण कामाकय ना, धंदा आनी आमची घरां आमी सगळे अनएम्प्लॉईज। आमच्या घरांत रोजगार कोणाच ना। आमी उसाचें पोट भरपाचें आनी आमची भुरगीं बाळां पोसपाचें। म्हाजी 4 चेडवां, भावाली 2 आनी परत म्हागे भावा तोय लग्न जालो आसा, तेकाय रोजगार ना। खंयच कामां आयज पर्यंत गेलें ना, फक्त उसाचें आमगें जिवन। कांय क्षणां फॉरेस्टा फुडें आमी वयता, तक्रार दितात। मामलेदारा सतीश प्रभू मामलेदार आसतना हांवें नोंद केल्लें, झेडवोकूय नोंद केल्लो, शिवदास गांवकार आसलो, त्या टायमार तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें, तेजें एन्क्रोचमेंट म्हणून आमकां आयज पर्यंत बेनिफीट मेळना। जेन्ना ही पुण्यतिथी भाऊ साहेब बांदोडकाराची 1972 सालां आमकां जमीन दिल्ली आनी आमी आयज ती कसयत आसा। हेजे पयलीं आमी पॅडी फील्ड शेत रोयताले, पूण आमगे दुकरांनी सोंपयले। प्रत्येक फॉरेस्टर जावं प्रत्येक झेडवो येता हांगसर इन्स्पेक्शन करता, तेजी आमकां दखल घेता म्हणटात आनी तेजे आयज पर्यंत बेनिफीट मेळना। कांय करींक नासतना वयता। आयज आमी जगपाचें काय गळफांतलो मरपाचें आमकां खबर ना। कितले लॉस आसतले आतां सादारण तुमकां? जवळ जवळ आमकां 15 टनाचे वयर गेला लॉस टोटल एरिया। आतां जवळ जवळ आमगेलो ऊस आतां जो आसा आईलान म्हागेलो धरून 4.5 एकर ऊस आसा। हे जे तुजें घडलां न्हू, ते तुका कितें दिसता? लॉस खूब जाता न्हू, वर्सान वर्स तुमकां वर्सान वर्स अशें हें करता। हय हय। आनी ते आमी आतां कोणी एकान ते येयली समज जाल्यार फॉरेस्ट हात बांदून वचपा खबरी म्हणून आमी कोणा आपयकय ना, आमकां भंय दिसता। आतां ह्या वर्सा कोण येवन गेले हांगासर एग्रीकल्चराचे बीन पळोवन गेले? फॅक्टरीचे मनीस काल तेंचे मुखार आडू दुकोर गेलो, घेतांचो फोटो मारून घेवन गेल्यात। कितें बाबा ते कितले खाला आनी कितले लॉस आसा आयज पर्यंत हें म्हाका सांगोना। थंय म्हाका तेंच्यानी सांगचें पडटलें। कलेक्टर ऑफिसाक खंय मडगांव पडलेले आसात, ते केन्ना ओपन जातले? पावसकार बंधू हांवें गेले वर्सा म्हाजे दारां मिटींग जाली, तेणें सांगलेलें बाबा मगो पक्षा पार्टीतूं उबो रावता, हें तूं म्हागे सोडीत जाग्यार उडयतलें काय कितें? उडयतलें शेचकान म्हणलें। आयज पर्यंत तेणेंय तो विचार करना। सुदीन ढवळेकरा कडेन हांव एकदां असोच वरली उलयल्लो, तेजे नदरे मुखार हांव आसा काय तो खबर ना। पूण भाऊ साहेब बांदोडकारान आमकां जें कितें दिलां तें आमकां परस्पर खावपा मेळपा जाय, तेजेर आमचो अन्याय जावपा जायना। आनी जे कितें लॉसीस जाला ते म्हाका फॉरेस्टा कडल्यान जावं खंयच्याय डिपार्टमेंटा कडल्यान, तो कोणूय राज्यमंत्री आसूं ना तो गोवा राज्याचो व्हडलो धनी आसूं, तेणें आमकां मेळोवन दिवपा जाय, अशें म्हाजें एक भोवमत आसा।